दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोगजिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आमी दोगी सेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवनच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आनी तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 59व्या अंगड्याक मोगाचो येवकार. आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांच्या पोषकपणाखाल सदार जावच्या ह्या कार्याक आमकां सहा पोषक जावन सांगा दिल्ली आसात. मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स, लाकेनी केक शॉप, आयडियल चिकन, रेक्सिन सेंटर सांगात आसो वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स. फाटल्या एका वर्साच्या की चड अवधेत हांव तुमचे मुखार तिसऱ्या आवृत्तीच्या रुपार आमी दोगी सजरा रिलोडेड हे कार्य सदर जावन आसा. अशें म्हणटा आसतना दुसरी आवृत्ती, 3 सीझन, जाय तितली सवालां, जाय तितले वीक्षक हांव आयिल्लीं उलो आनी अशें आसतना मोगाचनो आयच्या अंगड्याक आमी कितें विशय विंचला म्हणून तुमच्या मतींत एक सवाल उदेता जावंक पुरो. आनी आयच्या अंगड्याच्या विशयान सांगता आसतना आमचे भोंवतणी जाय तितले संस्थे आसात वय हे संस्थे विविध रुपार लोकां खातीर वावुरतात, लोकांक जाय जाल्ली सेवा दितात. आनी अशें आसतना हर एका संस्थ्याक एक नांव म्हणलें आसा आनी त्या नांवा सांगता त्या संस्थ्याचें ध्येय वाक्य आसता. आनी हें ध्येय वाक्य कितें करता गी म्हळ्यार तो संस्थो कित्या खातीर वावुरता आनी त्या संस्थेंतून आमकां कितें मेळटा हें स्पश्ट जावन आमकां त्या संस्थेच्या ध्येय वाक्या मुखार कळीत जाता. आनी असलेच थोड्या संस्थे विशयांत आयच्या अंगड्यांत आमी जाणा जावन आनी ह्या संस्थेच्या ध्येय वाक्या विशयांत सर्तीक म्हायत जोडचे प्रयत्न आयच्या आमी दोगी सजरा कार्याच्या अंगड्यांत आमी करता. तर ह्या अंगड्याचे पयले सवाल कितें म्हण आतां पळया. आयचें पयले सवाल अशें आसा, नाटकद्वारी धार्मीक साधन हे ध्येय वाक्य खंयच्या संस्थ्याचें? नाटकद्वारी धार्मीक साधन हे ध्येय वाक्य खंयच्या संस्थ्याचें? ऑप्शन्स तुमकां आमी दिल्यान मांडसोबाण, दायजी दुबई, कोंकणी नाटक सभा, सेंट जोसेफ नाटक सभा. उलो आसा हांगासर शंभूर तावन रिचर्ड बाब लायनर आसा. रिचर्ड बाब नमस्कार तुमकां. नमस्कार नमस्कार. सो रिचर्ड बाबाक हर एक हफ्त्यार कॉल मेळटा की काय? होय होय. लक्की गी म्हणून तुम्ही ने नक्की नक्की होय होय. ओके सो नेक्स्ट इल्लो तेम तुम्ही लपाटी रावायचे जायत गे हेरांगाव का. ओके 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 जायत जायत जायत. ओके आई सांगण्याच्या पहिलं सवाल टीव्ही पडद्यार आम्ही गेला पळयले गे. पळयले होय होय. ओके नाटकद्वारी धार्मिक साधन हे ध्येय वाक्य खंयच्या संस्थ्याचे? मांडसोबाणाचे म्हणटात ने. होय होय होय. देव बरें करू रिचर्ड बाब उलो केला का. देव बरें. आई सांगण्याच्या पहिले सवाल दोळूचो टीव्ही पडद्यार आम्ही डिस्प्ले केला. नाटकद्वारी धार्मिक साधन हे सडावत जावन आमकां आमी आयकता तवळ ह्या संस्थेंत हांव कितें एक कितें कार्य थंयसर घडटा जाल्यार ह्या संस्थेच्या नांवा सांगताच हें ध्येय वाक्य आमकां सडावत वाचूंक आमकां मेळटा. आनी खंडीत जावन आमी आमच्या भोंवतणी आसच्या संस्थ्या विशयांत सांगता आसा आमी उपयोग करच्या वस्तूक टॅगलायन आसा म्हणटात पळय तशेंच हें सकट आमी जाणा जावंक जाय. खंय एक आमकां ती एक नॉलेज मेळटा आनी ताच्या सांगता आमी कितें वापरता वा खंयच्या संस्थ्याक वता त्या संस्थे विशयांत एकाच लायनार आमकां कळटा. अशें म्हणून मुखलो उलो करून घेता कुंदापूरतावन रोशन लायनर आसा. हॅलो रोशन नमस्कार तुका. नमस्ते. सो रोशन तुज्या विशयान दिल्या सांगशी गी काले करताय तूं? ज्ञात वर्कन
कितें बॉडी बांधतात नाही गे ओके हां ओके सो घरा कोणचं करतो आमचे कार्य पळोवन आसात आज मम्मी हांव ओके आतां खंयच्या संस्थेच्या ध्येय वाक्या विशयान आमी उलोवन आसा म्हणटाय माड सोबन मांड गेला गे रोशन ना वचना वचो न्हय एक पडी मंगळुराक येताना मांड सोबणाक वच जायत गे जाय ओके देव बरें करूं रोशन उलो केल्लाक मुकलो उलो आसा केलराय तावन मानेस एव्हरेस्ट लायन आसा हॅलो एव्हरेस्ट बाब नमस्कार तुमकां नमस्कार हाच्या आदी उलो केला की तुमी उलो केलाय 2 डेट पोटी मी उलयला न्ही ओके सो एव्हरेस्ट बाब केलरायंत कालें चलोवन आसा आज आज पहिलो पावस इल्लो सोडलो न्ही वय ओके आतां सवालाक जाप कितें म्हणटा आतां कोंकणी नाटक सभा कोंकणी नाटक सभा म्हणटात गे वय ओके देव बरें करूं एव्हरेस्ट बाब उलो केल्लाक जय देव बरें करूं मुकलो उलो आसा आंजलूर तावन मॅक्सिम सिक्वेरा लायनर आसा हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार जाप कितें म्हणटा आतां सी कोंकणी नाटक सभा हांव चिंता मुकलो उलो आसा हांगासर केलराय तावन ज्योती लायनर आसा ज्योती बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार आतां तुमी कितें म्हणटात जे वाक्या विशयांत कोंकणी नाटक सभा कोंकणी नाटक सभा सुद्धा वाक्य म्हणटात गे वय कोंकणी नाटक सभा खंय आसा खंय हांगूच खंय गोत्तू ना पूण आयकलां हिंग न्ही वय ओके सो ज्योतिबाई देव बरें करूं उलो केल्लाक थँक्यू वय सो मुकलो उलो हांगासर आसा निड्डोडी तावन मॅन्युअल लायनर आसा मॅन्युअल इल्लें वळख कर न्ही तुजी कितें करताय तूं व्याप्त कितें तुजी हांव शिपार काम करते आतां रजेर घरा आयलाय गे वय आतां गांवांत आयला ओके सो आतां शिप्पार काम करता आसतना मस्त लायक जावचें म्हळ्यार कितें कितें म्हण तेंच म्हयने गटला आसचें पडटा वय म्हणजे कंट्रोल रूम गे वय आनी कॅबिनांत दर्याचो व्यू सो कॅबिनांत तावन दर्याचो व्यू पळोवचें तर बारीक कशी म्हणटाय न्ही वय ओके मॅन्युअल नाटकद्वारे धार्मिक साधन हे ध्येय वाक्य खंयच्या संस्थेचें कोंकणी नाटक सभा म्हणटाय श्योर गी गेस करनासा गे ओके देव बरें करूं मॅन्युअल उलो केल्लाक मुकलो उलो आसा कुलशेखर तावन मोनिका लायनर आसा मोनिका बाय पयले फावटी उलो करचें की हाच्या पयलें केला आता पहिले केला सुमार दीस जाले करना हां सुमार दीस जाले न्ही ओके सो आज आमी एक ध्येय वाक्य काणी घेवन आयल्या तुमच्या लागीं खंयचो एक संस्थो आसल्यार ताचें ध्येय वाक्य कांय पळयलां गे तुमी पळयला ओके सवालाक जाप सांग मोनिका बाय मानसोपण मांड सबण म्हणटाय देव बरें करूं मोनिका बाय उलो केल्लाक हांगासर आयच्या अंगड्यांत आमी पयले सवाल तुमचे मुखार येदोळूच सादर केला आनी ह्या सवालाक थोडी मांड सोबाण म्हणून जबाब दिल्यात आनी थोडी म्हणटात कोंकणी नाटक सभा म्हणून सारकी जबाब कितें म्हूण कळ्ळें जाय तर इल्लो वेळ तुमी राखून रावूं जाय आनी ताच्या सांगात दुसरी 2 ऑप्शनय आमी दिल्या ती जावन आसा दायजी दुबय तशेंच सेंट जोसेफ नाटक संघ आनी अशें आसतना आयच्या अंगड्याचे हफ्त्याचे सवाल कितें म्हूण आमी पळया आयच्या अंगड्याचे हफ्त्याचे सवाल सो सवाल अशें आसा तो तुमकां कितें सांगता तें करा हें ध्येय वाक्य खंयच्या DSAGचें उडुपी चिकमंगळूर कण्णूर मैसूर ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां वॉट्सॅप करूंक आसा आनी आमचे वॉट्सॅप नंबर तुमचे लागीं आसा 9380043073 ह्या नंबराक वॉट्सॅप करता आसतना दाखर्न ते नंबर तुमचे जाल्यार तेच तुमचेंच नांव घाला थोडीं हेरांचें नांवां घालन तुमच्या वॉट्सॅपात हांव आमकां मेसेज करचें आमकां चडावत पळोवंक मेळटा आनी कोण सकण आमकां मेसेज करता तांची नांवां सेव जावन आसता जाल्यार दाखर्न सारके रितीन तुमचें नांव घाला ताचे उपरांत तुमचो गांव घाला ताचे उपरांत कॉन्टॅक्ट नंबर खंयच्या नंबराक आमी संपर्क करी जाय तेंय घाला ताच्या उपरांत तुमी वॉट्सॅपाचे त्या सवालाक जबाब तुमी आमकां धाडून दिवचें
मोगाच्या वीक्षकुनो आयच्या अंगड्यांत ध्येय वाक्य म्हणल्या विशयांत विविध संस्थेचे ध्येय वाक्य तुमचे मुखार आमी सदर करनासाव आनी अशें आसतना आयच्या अंगड्यान आमी विचारलेले पयले सवाल ह्या सवालाक जवाब कितें म्हण आतां पळया. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल नाटकद्वारी धार्मिक साधन हे ध्येय वाक्य खंयच्या संस्थेचे आनी कोंकणी नाटक सभाचे ध्येय वाक्य जावन आसा नाटकद्वारी धार्मिक साधन. मंगळुरांत आसच्या डॉन बॉस्को सलांत सलाक हॉलाक लागीं वेतारांत त्या हॉलार तुमकां वयर बरयल्लें पळोवंक मेळटा नाटकद्वारी धार्मिक साधन म्हणून आनी कोंकणी नाटक सभा तर्फेनी सभार नाटकां घडटात आनी ताच्या सांगाता हेर 3 ऑप्शन आमी तुमकां कितें दिल्लें जावंक पुरो मांडसोबाण दायज दुबय तशेंच सेंट जोसेफ नाटक संघ हे सर्व संघा मुखार संस्थ्या मुखांतर विविध नाटकां चलोवन आसात आनी आमी सोमेस्तांनी ह्या कलाकारांक सांगात दिसय तवळ मात्र नाटक म्हणली एक कला उरता आनी मुखल्या पिळगेक पावता. अशें आसतना आपल्या हफ्त्याचे वॉट्सॅप सवाल आमी तुमकां विचारले आनी ह्या सवालाक सारकी जाप आनी विचेद कोण म्हण आतां पळया. आदल्या हफ्त्याचे वॉट्सॅप सवाल मडंतरांतले जवळे दुकान नूतन क्लॉथ सेंटर ह्या संस्थेचो स्थापक कोण आनी सारकी जवाब आसा वलेरियन रॉड्रिगस. सारकी जवाब दिल्ल्या पैकी इनाम कोणाक फावो जाता म्हण पळया. आलिशा फर्नांडीस नमान बाळोक जेजू मैनाळे लाभता. पावलिन डिसोजा देरेबेल दैवीक अमृत मैनाळे फावो जाता. विल्मा सांतोस राखणो हफ्ताळे फावो जाता. रिचर्ड सिक्वेरा बेल्टगडी उजवाड पंद्राळे. रोजी मोरस आमचो संदेश मैनाळे. स्वीतिन डिसोजा रेगिस्तानांतले फुल. ऑझवल्ड डिसोजा देरेबेल स्टानी बेळाचो काणयेचो पुंजो तशेंच जोकिम मिनेझस सेवक मैनाळे फावो जाता. आनी कोणाक वर्गणी लाभल्या पुस्तकां लाभल्यांत वचप्यांक ती पुस्तकां पावीत करीजे आनी तुमचे थंय वचपची अभिरूच सडजे आनी कोणाच्या एड्रेसार धाडिजे म्हणून थंयसरच दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क करन तेळचुंचे. तर आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल कितें म्हण आतां आमी पळया. आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल टीव्हीचे. आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल अशें आसा ताचे महिमेवंत कृपेची स्तुती करूंक हें ध्येय वाक्य खंयच्या दियेसजीचें. हर एका दियेसजीक तांचेंच म्हणलें ध्येय वाक्य आसता आनी त्या ध्येय वाक्याच्या रितीर सबार भक्तीक कार्य थंयसर घडटा आनी अशें आसतना ताचे महिमेवंत कृपेची स्तुती करूंक हें ध्येय वाक्य खंयच्या दियेसजीचें. तुमकां सवालाक जवाब दिवंक सुलाभ जावचे खातीर कारवार मंगळूर शिवमोगा तशेंच बेळतंगडी म्हणली 4 ऑप्शन आमी तुमकां दिल्यात आनी आमचें कार्य आमी दोगी सजरा रिलोडेड हर एका बुधवारा प्रसार जाता आनी अशें आसतना हर एक एपिसोड तुमकां जाय तितलो जाणवायेन बरलेलो अंगडो जावन पावतलो आनी जर तुमी एपिसोड मिस जाता जाल्यार तुमी युट्यूबार वचून हर एका हफ्त्याची एपिसोड्स तुमकां थंयसर आसतली आनी आमी दोगी सजरा सीझन 1 सीझन 2 तशेंच सीझन 3 कितें तुमचें सांगात जाणवाय म्हटला ही जाणवाय परत आयकुचे खातीर युट्यूबार वचून आमी दोगी सजरा कार्य तुमी जरूर पळयता. हांगासर उलो आसा मोगार नाडतावन नॉयल लायनर आसा. हॅलो नॉयल. नॉयल नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सो मोगार नाडांत कितें करतात व्याप्त कितें तुमची. हांव आयटीआय शिकयता. सो ITI शिकयतात. सो आतां सवाल आमी विचारला सवालाक जाप कितें म्हणटात. मंगळूर. सो मंगळूर दियेसेस म्हणटात गी. हय. पक्का गी. पक्का. ओके पळया तुमी दिल्ली पक्का आन्सर पक्का जाता गी ना गी म्हणून देव बरें करूं उलो केल्लाक. ओके सो आयच्या अंगड्यांत आमी दुसरें सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार सदार केला. येदोळूच 10 जाणांनी पळयलां. एका दियेसजीचें ध्येय वाक्य जावन आसा आनी खंयच्या दियेसजीचें ध्येय वाक्य म्हणून आमी तुमकां विचारलां आनी ध्येय वाक्य आसा ताचे महिमेवंत कृपेची स्तुती करूंक आनी खंडीत जावन ध्येय वाक्य आयकतानांत इल्ले काही आमकां सोमेस्तां काळजाक लागशिल्लें म्हणून बगूंक पुरो जाप दिवच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा. निड्डोडी तावन लेन्सन लायनर आसा. लेन्सन नमस्कार. नमस्कार. हांव सुपरवायझर. ओके आनी अशें आसतना आमचें कार्य पळयताय कार्या विशयान कितें म्हणटाय कितल्या तेंपान कार्य पळोवन आसाय. हांव एक सुमार तेंपान तुमचे कार्य पळयतात. आमचो बरें एक जाणवाय बरें एक हे आसा बरें बरें कार्य तुमचे लास्ट टायम कॉल केल्ले वय गे. ओके लेन्सन आतां सवालाक या सवालाक जाप कितें म्हण सांग म्हाका.
मंगळूर GSS. मंगळूर DSS म्हणताय गे वय वय. ओके लेन्सन देव बरें करू उलो केल्ला का मुकलो उलो असा केल रायता ಅವನು फ्लाविया लायनर असा फ्लाविया बाई नमस्कार हॅलो नमस्कार. सो फ्लाविया बाई पहिले पोटी उलो करचे की आदला हफ्तारे केला पहिले पण केला पण मिळलो ना काही. ओके मेळो ना खाले मेळो ना आता कॉल मेळो ना की प्राइस मेळो ना आन्सर दिला प्राइस मिळलो ना. ओके तर एक प्राइस मेळो दी ने तुम्ही इतले पोटी ट्राय करताना एक जाल्यार प्राइस मेळाचे नाही कितें म्हणताय फ्लाविया बाई वय वय. तुमकां आमच्या मेन सवालाक वेचागी पयलें एक मुजे सवाल आमच्या मंगळूर DSCंत आजची खंयची म्हाका 5 फिरगेजीची नांवां फटाफट म्हण येत गे मिलारे रुजाई हा दरवेल कोडेल कुलशेखर हा मंग पुरो जाली 5 जाली हा आता मी सवालाक या जायत गे ओके सवालाक जाप कितें म्हणटाय मंगळूर. मंगळूर म्हणावा आता मंगळूर DSC सारला मंगळूर म्हणटाय गे कारवारी सारी जाल्ले गे म्हणून DSS मंगळूर. DSS मंगळूर म्हणटाय गे वय वय. ओके देव बरें करू उलो केल्लाक मुकलो उलो आसा मड्यांतर तावनो शर्मिळा लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार शर्मिळा बाय नमस्कार. सो शर्मिळा बायची लिवळो कर दिवी येत गे कितें हांव व्याप गांवांत तुमची चिंताची घरात घरात. तसचें गे वय. कोणचे कडा तुमगेरा आमगे पप्पा मम्मी आसात दोघांनी मागीर म्हजो चेपको ओके आता शर्मिळा बाय सवालाक जाप कितें म्हणटाय मंगळूर DC. मंगळूर DSS म्हणटात गे वय. ओके देव बरें करू उलो केल्लाक ओके थँक्यू. मुकलो उलो हांगासर काणी येता अनिल मोरस कुलशेखर लायनर आसा अनिल बाब नमस्कार नमस्ते सर नमस्ते. येस तुम्ही पहिले पोटी उलो करचे की हाच्या पहिले केला ना लास्ट वीक केला लास्ट वीक आन्सर दिला हे आता या हप्त्या परतून मेळ्ळें. परतान मेळ्ळें न्ही वय वय. ओके आता म्हाका एक ट्रिक सांगाचे तुमी कित्याक म्हणून 16 वजन म्हणटात आमकां कॉलच मेळना पूण मेळना कशें कॉल मेळटा सारतात म्हाका वय म्हणटा? कंटिन्युअस ट्राय करचे कंटिन्युअस नंबर रिंग करताना येता काल 3-4 फोनांक येवन पुराय try करचे. मेळाचे जाल्यार ते एंड मेसेज बिझी म्हणटात तक्षण डिस्कनेक्ट करून परतून इगेन रिकॉल करता. ओके सो मेसेज ते बिझी आयले तक्षण परतान रिकॉल करीचे न्ही वय वय हांव आमच्या विक्षकांक कोणाक कॉल मेळना तांकां तुमचे तावन एक मेसेज मेळ्ळी न्ही वय वय. ओके अनिल बाब हे एक इंट सगळ्यांक सवालाक या सवालाक जाप कितें म्हणा म्हाका मंगळूर DSS. मंगळूर DSS म्हणटात गे वय वय ओके तुम्ही कारवार DSS काय गेलात गे कारवार DSS वचून कारवार गेला. ओके कारवार गेलात तुम्ही वय ओके वय. जावन कारवार खंयच्या जाग्यार गेलात कारवार मस्त वर्सां आदी ते एक कॉन्व्हेंट आसा एक म्हाका आतां नांव उडासना ओके ऑडिट करून खानीपुरा. वय गे ओके ओडना खुशी जाली तुमच्या लागीं उलोवन देव बरें थँक्यू करूं. सर थँक्यू म्हाकाय खुशी जाली. मुकलो उलो हांगासर आसा बचपे तावन रॉस्टन हॅलो नमस्कार. रॉस्टन नमस्कार तुका कशे आसात तुम्ही? हांव बरो आसा रॉस्टन तूं आम्ही फाईन. ओके सो रॉस्टन कितें करताय तूं काम करताय गे शिकताय गे आम्ही काम करता. सो रॉस्टन आता सांगा. बचपेन तर खंयच्याय संस्थेचे ध्येय वाक्य काही उडास येता की पळयलो काय आमचे ये ना हा. सध्या ओढना बात थंय एक ध्येय वाक्य आमी दिला ताचे हा, हा. महिमेवंत कृपेची स्तुती करूंक हाच्या पयलें आयकलां गे आजच आयकोनचें गे हॅलो येस रॉस्टन हाच्या पयलें हें ध्येय वाक्य आयकलां गे आजच पयल्या बोटे आयकोनचें ऐकला आयकलां ओके सर खंयच्या DSCचे ध्येय वाक्य मंगळूरू म्हणचिंता मंगळूर म्हण चिंतय आमी आमची खंयची DSC मंगळूरू मंगळूर देखून मंगळूर गे वय. ओके पळया रॉस्टन देव बरें करूं उलो केल्ला मुकलो उलो आसा कावूर तावन ॲग्नेस लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकांय. ॲग्नेस बाई कितें व्याप तुमची घराच आसात गी काम करतात गी ना हांव एका ल्हानशा कामार आसा दुदाच्या डिपोंत सेक्रेटरी जावन काम करता. वय गे ओके कशें तुमचें काम कशें सकाळीं जावन सांजे मुसर गी ना 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 आमकां एक सकाळी एक 7:30 आमी कलेक्शन स्टार्ट करता ताज्या उपरांत कलेक्शन जाता परतून सांजेर येता तशें दिसा 2 पावटी आसा आमकां काम. ओके दिसाक 2 पावटी कामाक वचपाचें पडटा न्ही ताच्या मध्ये घरची कामां पुरा करायचे
हा कलाश त्याच्यामध्ये घरची कामां पुरा जायचे नाही आग्नेस हा त्याच्यामध्ये दुसरे गल्ली असे कामां करूयात आमकां एक अवकाश आसा. ओके ओके बरें आता आमी सवाल पळयले न्ही तुमी वय वय पळयला. आयचे सवाल येयल्ले सुलाभ आसा म्हण दिसता वय मो. वय 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 ओके कितें म्हणटात जवाब कितें म्हणटात जवाब बी मंगळूर. मंगळूर DSS म्हणटात गे वय वय ओके हेर तुमकां थंयसर दुसरी 3 DSS दिला ताची कांय ध्येय बाकी कळीत आसा गे वय वय कारवारचे इल्लेशें म्हाका कोत्ता हांवें म्हळ्यार ते सोशल वर्क केला. वय गे ओके हा वय 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 कारवार लास्ट तुमचे दांडेली अळनावर ते ताणें पुरा पळयलें. ओके सो थंय पुरा गेला तुमी कारवारी गेला वय वय निग्रो मनशा सांगाता. ओके ओके जावं दी आमचो दिसायबूत आसलो त्या धडा. वय गे ओके जाय तितली बरी कामां तुमी करनासात देव बरें करूं तुमकां. ओके जाय येस थँक्यू. ओके आणि हांगासर आयच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचो सवाल परत एक पडी तुमचे खातीर आमी सदर करता. तो तुमकां कितें सांगता तें करा हें ध्येय वाक्य खंयच्या DSSचे ऑप्शन्स आमी तुमकां दिल्यात उडुपी चिकमंगळूर कण्णूर तशेंच मैसूर सारकी जबाब तुमी आमकां WhatsApp करचे. WhatsApp करता आसतना नंबर तुमकां कळीत आसा दाखल जर तुमच्या फोनार WhatsApp करता तर तुमचेंच नांव घाला गांव घाला कॉन्टॅक्ट नंबर घाला आनी ताचे उपरांत जाप तुमी आमकां धाडून दिवचे. मोगाच्या विक्षिकनो आतां दुसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हूण पळोवचो वेळ दुसऱ्या सवालाची जाप तुमच्या टीव्हीचेर. दुसरे सवाल ताचे महिमेवंत कृपेची स्तुती करूंक हें ध्येय वाक्य खंयच्या DSSचे आनी तें जावन आसा आमच्याच मंगळूर DSSचे ध्येय वाक्य जावन आसा. सदावत जावन आज कितल्यागे जाणांनी हें ध्येय वाक्य पयल्या फावटी पळयलां वा आयकलां आसूंक पुरो. आमी मंगळूर DSS आसां जाल्यार खंडीत जावन आयच्या कार्यांत आमचे DSSचे ध्येय वाक्य खंडीत करचे प्रयत्न आज सुफळ जाला म्हूण सांगच्याक निजायकी संतोश पावता. आदल्या हप्त्यांत आमच्या कार्याचे विजेत इनामां व्हरूंक आयल्यांत तांची एक झळक टीव्हीचेर. ओके आतां मुखारसून व्हरता आसतना आयच्या अंगड्याचे तिसरें सवाल ध्येय वाक्य खंयचें आनी खंयच्या संस्थेचें आसतलें म्हूण पळोवचो वेळ तर टीव्ही पळया आनी टीव्हीच्या स्क्रिनाचेर आयच्या अंगड्याचें तिसरें सवाल. तिसरें सवाल अशें आसा सत उलय धर्म चलय हो ध्येय वाक्य खंयच्या पत्राचो. एक पत्रा विशयांत थंयसर पत्राचें ध्येय वाक्य आमी घाला आनी खंयच्या पत्राचो ध्येय वाक्य म्हणून तुमी आमकां सांगचें. कुटुंबाचो सेवक आमचो संदेश राखणो तशेंच उजवाड आनी ह्या 4 कोंकणी पत्रां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां थळसूचे. जर एखाद्या वेळार तुमच्या लागीं पत्रां आसल्यार पत्र वाचची संवय आसल्यार खंडीत जावन ध्येय वाक्य पळयतानांत हें पत्र खंयचें म्हणून तुमकां कळटलें आनी सूक्ष्म रितीन ध्येय वाक्य तशेंच थंयसर दिल्ल्या 4 ऑप्शनां तुमी पळयल्यार तुमकां खंडीत जावन खंयच्या पत्राक लागता जाल्यार ध्येय वाक्य म्हणून कळीत जातलें. बचपेतावन आग्नेस लायनर आसा. आग्नेस बाय नमस्कार तुमकां. नमस्कार कशे आहात तुमी. हांव बरो आसा तुमी कशे आसात. आमी हुशार आसा. ओके कोण सगळे आमच्या कार्य पळोवन आसात. हांव आनी म्हजो यजमान. ओके सो तुमी आनी तुमचो यजमान आतां तुमगेर पत्रां येतात गी. पत्रां येतात वय. ओके खंयची बरें येतात. आमकां सद्याक आतां राखणो. हा वय वय. ओके आतां मागीर हा सांगा मागीर. वय मागीर दुसरें काय ना मागीर एक जेजूची सुवार्ता ते सो तर पत्रां वाचतात कोंकणी साहित्य वाचतात म्हण जालें न्हय. वाचता 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 वय. ओके आग्नेस बाय सवालाक जाप कितें म्हणटाय. राखणो. राखणो म्हणटात गे. वय तुमगे राखणो येता त्या खातीर राखणो न्हय. वय. ओके जावं दी बरें बरें खुशी जाली तुमचे लागीं उलोवन देव बरें करूं. ओके जाय देव बरें करूं. थँक्यू. मुखलो उलो हांगासर आसा डेव्हिड वामंजूर. हॅलो. हॅलो डेव्हिड नमस्कार. हॅलो नमस्कार. सो डेव्हिड पयले फावटी आमच्या कार्याक उलो करचें हाच्या पयलें केलाय. वय 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 पयले फावटी. पयले फावटी करचें न्हय. कितले फावटी ट्राय केले एक फावटी कॉल कनेक्ट जायत जाल्यार. आज एक 3 फावटी केले. ओके सो 3 फावटी करतना तुजें लक मेळ्ळें तुका. वय वय. ओके डेव्हिड कितें व्याप्त तुजें काम करताय की शिकताय. रिटायर्ड. ओके सो तुमी रिटायर्ड न्हय. आतां रिटायर्ड लायफ जी येता आसतना कशें खुशी जाता की ह्या इल्ले वर्सां काम केल्यार बरें जाल्लें म्हण जाता. ना कितें म्हळ्यार तो तयार आसलो रिटायर्ड जाताना कशें जेवून. ओके
सो आतां रिटायर जावन सांगले टिप्स दिवचे जाल्यार काले म्हणटा आतां कित्याक म्हणल्यार हां सर कित्याक रे सुरूच्या दिसाक तळूंत करीचें कित्याक म्हणल्यार वावर करूंक जिणेभर कोणाक साध्य ना वय खंयच्याय वायट सवयीक बली जावं नजो कितें जोडटा तातलो एक वंटो आमी आमच्या रिटायर्ड लायफाक म्हूण काडून दवरची. ओके जावं दी बरें बरें. ओके आतां सवालाक जाप कितें म्हणटा आतां आमच्या मोगो रखणो पत्र न्हय सो आमचो मोगाचो रक्तनो पत्र म्हणटात न्हय. होय ओके पण देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके देव येस. ओके सो मुखलो उलो आसा कावूर तावन रिशेल हांगासर आसा. येस रिशेल लायन डिस्कनेक्ट जाल्ले परत लायन कनेक्ट जाला. रिशेल येस येस ओके सो लक्की गी म्हणून न्हय येस येस इतले बेगी डिस्कनेक्ट जाल्ले कॉल कनेक्ट जावन जिल्लेशे कश्टाचे. ओके सवालाक जाप कितें म्हणटाय रिशेल. सी रखनो. सो सी राखणो म्हणटाय गे. सो तुमगेर राखणो येता गे. वय वय रखनो येता आमगे. ओके देव बरें करूं रिशेल उलो केल्ल्याक. थँक्यू. मुखलो उलो आसा फजीर तावन आशा लायनर आसा. आशा बाय आतां जाप सांगा म्हाका. जाप रखनो. राखणो म्हणटा आतां तुमगेर खंयची पत्र येता आतां. आमगेर रखनो येता. राखणो येता गे. वय वय ओके देव बरें करूं आशा बाय उलो केल्ल्याक. ओके ओके थँक्यू. मुखलो उलो आसा निड्डोडी तावन मोली लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार दत्त. तुमच्या कितें व्याप्त तुमची निड्डोडीन कितें करतात. हांव घरात आमी घरांत आसा. हांव आनी म्हजो यजमान घरात आसा. भुरगे परगांवांत आसा. वय गे. वय वय. ओके सो निड्डोडी तावन तुमी उलो करनासात. आमच्या कार्य एक हफ्त्यान पळयतात गे. वय वय हांव केदलाय पळयता. आमी सुमार बुटीन हांवें ट्राय करचें मेळोंक मेळना पूण आज मेळ्ळें. ओके सो आज मेळना तर एक आज प्रायझी मेळों दी पळया मेळटा की ना गे म्हणून. मोली बाय राखणो म्हूण सांगचें. राखणो म्हूण सांगचें गे तुमी. वय वय राखणो आमगेर येता राखणो. तुमगेर राखणो येता. ओके कुटुंबाचो सेवक आमचो संदेश उजवाड खंय वाचूंक मेळला गी. वय वय संदेश येता. संदेश आसा तोय वाचता राखणोय वाचता. ओके सो राखणोय वाचतात. राखणो म्हूण सांगतात पळया राखणो तुमकां राखून प्रायज दिता की ना गे पळया देव बरें करूं. ओके मुखलो उलो आसा प्रवीण मड्यांतर तो ऑनलायनर आसा. प्रवीण हॅलो. हॅलो प्रवीण. हॅलो मड्यांतर तो न्हय. वय ओके प्रवीण सवालाक जाप कितें म्हणटाय. राखणो. राखणो म्हणटाय. ओके देव बरें करूं प्रवीण उलो केल्ल्याक. ओके थँक्यू. तिसरें सवाल तुमच्या मुखार आमी दवरला आनी ह्या तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा शॉन बेळमण तावन. हॅलो शॉन नमस्कार तुका. नमस्कार तुमकां. येस शॉन आशिल्ली वळख करनी कितें व्याप्त तुजी कितें करताय. आतां सेकंड पीयूसी शिकता. सेकंड पीयूसी शिकून आसाय खंय मंगळूर गी उडपीन गी बेळमाण गी. उडपी शिरवार. ओके खंयच्या कॉलेजीन तर सेंट मेरीज शिरवार. कशें जावन आसा सेकंड पीयूसी फुल प्रेशर आहा गी. बरें जाती. सायन्स की कॉमर्स की. सायन्स. ओके सायन्स तर काले डॉक्टर इंजिनियर म्हूण आसा किंवा दुसरे खंयचेय फील्ड पळोवन आसाय. दुसरें पळोवन आसा. ओके सगळें बरें जावन दी शॉन. सवालाक जाप कितें म्हणटाय. सवालाक राखणो. राखणो म्हणटाय गे. तुका कळीत आसा की वा कोणी सांगून दिलें गी. कळीत आसा घरा माय वाचता थंय. ओके सो माय राखणो वाचता म्हण जालें न्हय. वय. ओके देव बरें करूं शॉन उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो लायनर आसा विजय अडका तावन नवीन लायनर आसा. हॅलो हॅलो नवीन बाब नमस्कार तुमकां. नमस्कार. आनी सवालाक जाप कितें म्हणटात. सवाल पळयलें गे. सवाल खंयचे आता ओके तिसरो सवाल सत उलय धर्म सलय. सत उलय राखणो. राखण्याचे म्हणटाय गे. वय वय. ओके देव बरें करूं नवीन उलो केल्ल्याक. आनी आयच्या अंगड्यांत तिसऱ्या सवालाक जाय तितलो जाणांनी उलो केल्लो आनी कॉल केल्ल्या हर एकल्यांनी राखणोचो म्हणून सांगला. राखणूच गी वा हेर खंयचेय पत्र गी म्हणून आमी पळया पूण ताचे गी पयले हफ्त्याचे सवाल. हफ्त्याचे सवाल तो तुमकां कितें सांगता तें करा. हें ध्येय वाक्य खंयच्या DSAGचें. उडुपी चिकमगळूर कण्णूर आनी मैसूर ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां वॉट्सॅप करचें आनी वॉट्सॅप नंबर तुमकां समेस्तांक कळीत आसा 9380043073 आनी वॉट्सॅप करता आसतना कशें वॉट्सॅप करचें म्हणून दवरूच सांगलां. दया करून तुमच्याच फोनांत
तुमचें नांव घाल व्हॉट्सॅप तुमी करचें. ओके. आनी अशें आसतना आयच्या कार्यांत उलो करन कोणे सकड सारकी जबाब दिल्यांत तांची नांवां हांगासरच्या बाउलांत आसात. कोण विनर्स म्हूण पळोवन सो वेळ कोणाक खंयचे प्रायज मेळटा म्हूण पळया. सो पयलें नांव काडटा तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर तांचें तावन इनाम मेळटा. पूण ताचे की पयलें तिसऱ्या सवालाक जाप एक पुटी आमी पळया. सत उलय धर्म सलय हो ध्येय वाक्य खंयच्या पत्राचो आनी सारकी जबाब आसा राखणो. सो राखणो जावन आसा सारकी जबाब. ओके. तर आतां विनर्स कोण म्हूण पळया. आतां पयली सीट कोणाची काडटा तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक अवकाश मेळटा. आनी कोणाक हें इनाम फावो जाता म्हूण पळया. मडेंतर तावन आयिल्लो उलो प्रवीण मडेंतर. तुका युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. तर मुखली सीट मुखलें इनाम मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन एक प्रायज कोणाक मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ. आनी नांव आसा विजय अडका तावन निड्डोडी. नवीन विजय अडका तुमकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. मुखलें प्रायज आसा रेक्झीन सेंटराचें प्रायज. मोगारनाड तावन आयिल्लो उलो नॉयल मोगारनाड तुमकां रेक्झीन सेंटर हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. लाकेनी केक शॉप हांचे तावन एक अपुर्बाची रुचीक केक्साचो अवकाश कोणाक मेळटा म्हूण पळया. मडेंतर तावन आयिल्लो उलो शर्मिळा मडेंतर तुमकां लाकेनी केक शॉप हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. आयडियल चिकन आमच्या कार्याचे अनेक सहप्रायोजक हांचे गिफ्ट वॉचर फावो जाता. काऊर तावन आयिल्लो उलो आग्नेस काऊर तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. आनी जातींतलीं नांवां उरल्यांत एक प्रायज मात बाकी आसा. तर कोणाक प्रायज मेळटा म्हूण पळया. विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स निड्डोडी तावन मोली बायन उलो केल्लो. मोली निड्डोडी तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन प्रायज फावो जाता. कोणाक इनामां मेळ्ळ्यांत एका हफ्त्या भितर तुमी आमच्या दफ्तराक येवचें आनी तुमची इनामां स्विकार करची. आनी येता आसतना दाग करून तुमची फोटो आयडेंटिटी कार्ड घेवन या. मोगाच्या वीक्षकांनो पावसाचो दीस आनी अशें आसतना पावस वता पावस येवनूच आसा. थोड्या वेळार पावस रवोंकी पुरो. पूण एक इशारो तुमचे लागीं सांगचे जाल्यार आमी सडावत जावन व्हेकलांत वता कारार बायकार वता आसतना ड्रायव्ह करून वता आसतना जायतितले जाणां वाटसुरी आसतात. आनी ह्या वाटसुऱ्यांक आमी पळयना सीद आमी वता पावसाचें उदक उस्लोवन वता. आनी अशें आसतना तांचे खातीर आमी इल्लेशें समजून काणया पळया. आनी एखाद्या वाटसुरी आसल्यार तांकां आमी उदक उस्लोवचें नाका. साध्य जाता जाल्यार आमचे व्हेकलाचें स्पीड इल्लेशें उणें करून तांणी सेफ पावचे बरी आमी एक प्रयत्न करया. आनी अशें म्हणून आयचो अंगडो हांव संपयतां. आयचें कार्य तुमकां रुचलें म्हूण पातयेता. तर येवच्या हफ्त्यार नव्या विशयाचेर नवीं सवालां घेवन परत आमी मेळया. तवळ पर्यंत मोग उडास आसो सदांच आसो. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.